जो कंटिन्युअस पावस पडटा ह्या कंटिन्युअस पावसान तळपण न्हंयची जी पातळी आसा ती वाडलेली आसा. ती पातळी वाडलेल्या कारणान कशें आसा तळपण न्हंय आसा कांय जाग्यार तेजी पात्र ल्हान आसा आनी कांय जाग्यार व्हड आसा. अशी तळपण न्हंय येवच्यान सादोशा वयल्यान वयता. ज्या जाग्यार ते पात्र व्हड आसा ती सदांची त्या जनावरांची जागा आशिल्ली थंय भोंवपाची. पूण थंय आतां उदक भरलेल्या कारणान एक ल्हानशें पाडूक आशिल्लें तें भोंवताले आसतना ताका अंदाज मेळना आनी ते उदका भितर व्हांवून गेले. थंयच्या थळाव्या लोकांनी मागीर काणकोणची फायर ब्रिगेडी सांगलें आनी त्या काणकोणची फायर ब्रिगेडीन मोठी हें करून खूब त्रास करून ताका थंयच्यान ओडून भायर काडलें. शेवट ताका रेस्क्यू केलें.